सोशल मीडिया मार्फत युवकांची दिशाभूल करप चल्ला। रोजगाराच्या विशयावयल्यान विरोधकांनी राजकारण करचे न्हय अशें सांगून महसूल मंत्र्यान बेरोजगार युवकाच्या व्हायरल व्हिडिओचेर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। पयर जेन्ना एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो म्हाकाय प्रश्न पडलो की शिकिल्ल्या भुरग्याक 5-6 हजार कोणें ऑफर केली काय म्हणून। वचून पळयतल्यार कळ्ळें की देयर वॉज नो स्टॉल गिविंग अ सॅलरी ऑफ 5 and 6,000 rupees. The man turned out to be a NSUI boy who sat on a hunger strike saying that labor and employment should take some initiative. आता labor and employment initiative घेतलो मागीर तूं प्रेसिडेंटा बरोबर दौऱ्याक भोंवता, यात्रेक भोंवता, थंय येता आनी मागीर एक व्हिडिओ वाचता and there is something which everything if it has to be politicized. I would only request my dear opposition to participate with us to sort out these issues of unemployment which have been part and parcel from whenever they were in government, which is turning out to be a curse today to the youth. Industries and investments तेन्नाच्यान सुरू जायत आयिल्ल्या पयलींच्या सरकारा कडल्यान हांव खंयच्या सरकार तें म्हणना जाल्यार आज भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी आसतल्यो आशिल्ल्यो। तुम्ही काय केलें ना दुसऱ्यांक काय करून दिवचें ना हें मानप सारकें न्हय। I invite all of you whoever wants to go on social media also to come and give us ideas. We have kept it very transparent, clear and participative discussion to sort out that issue of unemployment within the youth. तशेंच LDC कामगारांनी कंत्राट सोपोवन परत रोजगाराक कित्याक अर्ज करूंक ना असो प्रश्न कामगार मंत्री रोहन खंवटेन महिला काँग्रेसीक केला। सरकार सर्वसामान्य लोकांचो आनी गोंयकारांचो आनी गोंयकार भुरग्यांचो सांबाळप हेच हेतू घेवन फुडें चलिल्ले आसा। 40 LDC जे आशिल्ले तातूंत 27 LDC CCL चायल्ड केअर लिवाच्या अंडर कॉन्ट्रॅक्टर घेतिल्ले आशिल्ले। तांकां तांचो कॉन्ट्रॅक्ट 30 नोव्हेंबर 2017 सोंपला। आतां सॅलरी पे करता आसतना फर्दर कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ we have told them to stop their services कित्याक तांकां फाल्यां पेमेंटाक जावं बाकीच्या गोष्टीक जावं त्रास जावंक शकता आनी ताज्या खातीर we sense the government or the department cannot promise them any further things which was conveyed to them verbally in November 2017. 40तले जवळ 36 जाण सद्याक आशिल्ले तांकां 31 मे 2018 डिस्कंटिन्यू करपाक लायल्ले कारण एक वाटेन रिक्रुटमेंट फ्रेश रिक्रुटमेंट घेवचे म्हणून ह्या सरकारान जेन्ना थारायलें and they came with a representation की आमकां परत कामाक घेवचे जाल्यार जेन्ना वॉक इन इंटरव्यू जाल्ले for North Goa especially where 40 LDCs and 24 data entry operators were advertised. ह्या 40तल्या एकट्याय भुरग्यान तो इंटरव्यू अटेंड केल्लो ना। सध्या थ्रू IT or ITG or their empaneled vendors, we will take contractual staff to meet up to this demand for a couple of months. Till then, when the regular process of taking these children is completed, the recruitment process for regular post will start once this ban is out and we have got approval. कित्याक गोंयकारांचे हित आनी गोंयच्या भुरग्यांचे हित आमकां तितलेंच पडलां। RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार।